मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक परत एक फावटी स्वागत मागता. हो एक नवो व्लॉग करूंक आमकां मस्त खुशी जाता, कित्याक कोडयाळतावन आमी शिवमोग्गाक येयल्या आनी शिवमोग्गाच्या नगर म्हणल्या एका जाग्यार आमी आसा. कित्याक हो स्पेशल जागो म्हळ्यार 2-3 कारणां खातीर. एक, आमकां कार्मेलीतांक आनी शिवमोग्गाच्या थोड्या जाग्यांक मस्त लागशिल्लो संबंध आसा. दुसरें, आमी येदोळ सुद्दां तुमकां बारा फावटी सांगलां, दुसऱ्या विडियोनी सांगलां, केळादी नायकाज जावं पुरो शिवप्पा नायका, वीरभद्र नायका, कित्तूर आनी चेन्नम्मा ही पुरा क्रिस्तांव मस्त कनेक्टेड आसात. क्रिस्तांवांच्या जिणेंत तांचो पात्र व्हडलो आसा. त्या देखून आज तसल्या एका ऐतिहासीक जाग्याक येवन पावलो, नगर म्हणलो जागो. आनी आमकां मस्त खोशी जाली, कित्याक ह्या जाग्यार एक इगर्ज आसा. ती इगर्ज 16th सेंच्युरीची. तुमकां सगळी कंप्लीट इगर्ज दिसना, पूण ताच्यो वणटी आसात. आनी कशें शिवप्पा नायकान क्रिस्तांवांचेर कितलो मोग दवरलो, ताणें कशें ह्या इगर्जेक कितलें ताचें दान आसा, कितें ताणें ह्या इगर्जे पासून केलां, हें सगळें खंडी जावन तुमकां पळोवंक मेळटलें. तर मुखार या आनी कितें आसा तें एक्सप्लोर करया. मोगाच्यानो हे जावन आसा चारित्रीक इगर्ज या चारित्रीक गांव. पयलें तुमी समजचे, आमी सांगचे की पयलें भारतीय सरकारान वो भारतीय पुरातन सर्वेक्षण म्हणून हांगा हो लायला, कित्याक हो एक चारित्रीक जागो जावन आसा. ह्या गांवाक आदी मागा बिदनूरू, बिदिरिना ऊरू, मागीर हैदरलेच्या टायमार हैदर नगर म्हणलें एक नांव ह्या जाग्याक गांवाक दिल्लें जावन आसा. आमी ही चरित्र समजूंक जाय अशी गरज आसा, कित्याक म्हळ्यार आमच्या मलगड्यांनी भावार्थ ह्या गांवांनी प्रसार केला. आमचो भावार्थ आमकां कोडयाळान मेळ्ळा, तर ह्या जाग्याक प्रामुख्यते आसा. तर आमी पळया ह्या जाग्यात कितें आसा, कितें बरेंपण आसा, आमी समजून घेवया. सोळाव्या शतमानांत पोर्चुगीज भारताक आयिल्ले जावन आसात. आनी ह्या संदर्भार पोर्चुगीज भारताक आयिल्ल्या वेळार पोर्चुगीजांतून गोंयतावन ह्या जाग्याक चडीत पयस ना. कित्याक म्हळ्यार हो गांव आमच्या कोडयाळच्या आनी गोंयच्या मोदें येवचो हो एक पश्चिम घाट ह्या वेस्टर्न घाट जावन आसा. ताकाच ह्या जाग्याक आनी चारित्रीक मस्त विशय आसात. कित्याक म्हळें पोर्चुगीजांनी ह्या गांवाक येता आसतना व्यापार करचे खातीर आयिल्ले, आनी तांचे सांगाता ह्या जागांक तांणी हांगा आपूण हाडल्या वेळार पोर्चुगीज आनी ह्या नायकाच्या पाळेगार म्हणटा आमी तांकां संबंद जाल्ल्या वरवीं, बरे सडावळ आसल्या वरवीं ह्या जाग्यांत कोटेच्या मुखल्या जाग्यांत आमी पळयता रायाचें घर मुखार आसा, ह्या रायाचे कोटे मुखार आसा, ताच्या मुखल्यांच एक इगर्ज आसा. म्हणजे क्रिस्तांवां मदें आनी ह्या राया मदें मस्त सडावळ आसलें, बरेंपण आसलें, आमी तें पळयता. आनी आमी मुखार फुडें वता आसतना रायाक मन आसलें हांगा क्रिस्तांवांनी आसाचे, काम करीचे, तांणी वाडाचे म्हणलें कारणा खातीर तुमी हें आदले इगर्जेचें कितें उरली वनोद आसा, गांठ आसा, वेदी आसा, पळयतना तुमकां कळटा. हांगाचें आर्किटेक्चर कितें आसा तुमी पळयतात, हांगाचे अवशेशಗಳು कितें उरल्यात ते पळयत आसतना कळटा रायाचे प्राबल्यता ह्या इन्फ्लुएन्स इगर्ज बांदतना कितलें आसलें गे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फ्रिगर्जांनी आमच्या गांवांत इगर्ज बांदता आसतना असलें वास्तुशिल्प आमकां पळोवंक मेळना. पळयतना ते
पत्रांनी केल्ले ते कुंदे आसात त्या फुलांच्या भशेन सोबीत आसले आमच्या वास्तुशिल्पांत ना. हांवें चरित्रां वाचल्या पैकी हांगा फिरगज आमच्या रोमानिया गोतिका भशेन ना. ही पक्का हांगाच्या हिंदुवांच्या देवळा भशेन बांदले वरी आमकां दिसता. जावं पुरो गांठ्याची तोर ते आसा धाकटी, जावं पुरो आलतारी दवरले ते खांबे कुंदे, एंट्रन्स रस्ते ते कुंदे, हें बरो पळयत आसतना वेदीक समेत पयल्यांच्या काळार मीस आमी वेदी आलतारीक पळोवन आमी करतले आसले ते तशेंच आसा. तो एक वांटो जावन आसा. हे कुंदे तुमकां पळयतना जायते फावटी आमी हिंदुवांच्या देवळा गेल्ल्या वेळार पळोवंक मेळटात. सोबीत रितीन ते कांतयल्ले आसात या केल्ले आसात. कित्याक म्हळ्यार अशेले वास्तुशिल्पां आमच्या क्रिस्तांव इगर्जेंत पळोवंक मेळना. कित्याक आमचे सडाव जावन रोमी ह्या ग्रीक वास्तुशिल्पांत आमची इगर्ज बांदवले जावन आसात. सगळें तुमी पळयत आसतना तेंच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी कितें कुंदे मुखार दिसतात की तेच स्टायलींत तेच आमचो वास्तुशिल्पांत आलतारी केल्ली आसा. पळय हांगा तुमकां दिसता. पळय गी हें अशें जावन आसात. म्हणजे रायाक क्रिस्तांव धर्म हांगा प्रसारूंक मोन आसा वय तरी पूण ताणें सांगलें जायचेच म्हळ्यार ताचो प्रभाव जायतो आसलो म्हणचें आमकां कळोवंक मेळटा. पूण आनीक मुखार आमी चिंतलें तर हाचे पयलीं आमी मातसो व्लॉग केल्यात. आमी आमच्या कारवारा लागीं आमी सुंकेरी म्हणलो जागो आसलो. ह्या सुंकेरी म्हणलो जागो आसलो. ह्या सुंकेरी जागो ओ नागरा जागो ह्या शिवमोगा जागे आसात न्ही हाका एकामेकाचें ताळ आसा म्हूण दिसता. कित्याक आमचे कार्मेलीत याजक शृंगेरी मिसांव सुरू केल्ल्या वेळार आनी उपरांत टिप्पूच्या टायमार हांगा तिस्स चरित्र आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणजे टिप्पू आयलो, हैदराबाद उपरांत टिप्पू आयलो, ताणें क्रिस्तांवांक शिक्षा दिली, तांकां मस्त उपाद दिले आनी ते दावुरले. तिस्स चरित्र हें आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आमी सांगच्या प्रकार शिवमोगा कात्रेदारांत कार्मेल मायेचें देवस्थानूय आसा. म्हणजे भोवशा कार्मेलितांचो प्रभाव ह्या जागांनी जायतो आसलो म्हूण कळटा. कित्याक म्हळ्यार हांगातून श्रृंगेरी जायते पयस न्हय. हें नागारा म्हणलो गांव आनी इल्लें एक 100 किलोमिटर ह्या सडीत गेलें तर आमकां श्रृंगेरी म्हणलो सुंकेरी म्हणलो जागो मेळटा. म्हणजे थंय फ्रांसीस झेवियर ऑफ एन म्हणलो एक ह्या जागा आसलो. ताणें तें मिसांव सुरू केल्लें आनी तेंच हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. भावार्थ वाचूंक उरोवंक जायते मिशनरी काम वावर हांगा घडला. म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमी समजायचे ह्या जाग्यांत जायते क्रिस्तांव आसले. क्रिस्तांव जागे आमी एका पाद्राबा विगारा लागीं विचारल्या वेळार तो म्हणलो 80,000 क्रिस्तांव हांगा आसले म्हणून खंयच्याय एका रिजिस्ट्रींत आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणजे क्रिस्तांवचे प्राबल्य हांगा आसलें. जावंक पुरो परतूच हांवें फादर जोसेचे एक डॉक्युमेंट्री पळयलें. तातूंत बार्तेस गांवांत आमचे क्रिस्तांव कृशी करच्यांत बारी हुशार शाणे आनी ते बरें कितें आपडलें सांगीत भांगार जाता म्हणल्या भशेन तांचें काम. आनी आमच्या कर्नाटकांत शिवमोगा ह्या नागारा ह्या गांवाक खालें म्हणटात की म्हळ्यार इट इज अ रायस बॉल ऑफ कर्नाटका. म्हणजे शिताचें या तांदळाचें कोंप म्हणटात. त्या पासून वडलो एका याजकान म्हणल्या भशेन हांगा जायते मुडे तांदूळ जाताले. म्हणजे जायते बरेंपण बेळें करताले. म्हणजे क्रिस्तांवांचे कृशी प्रधान जावन आसले म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. ಬಿದನೂರು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿನ ನಗರ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು. ಬಿದನೂರು ನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು ಆಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಕ್ಕೇರಿ, ಅದರ ನಂತರ ಕೆಳದಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ನಗರ, ಹಿಂದೆ ಅದು ಬಿದನೂರು ಎಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕುರುಹು ಬರುವಂಥದ್ದು
ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಬಳಿಗೆ, ಆಗಿನ ಪಾಳೆಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಷಪ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಆ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಪಾಳೆಗಾರರು, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕನಾಗಲಿ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುಗಳು ರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಾದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿದನೂರನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರುವಂಥ ಆಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಪ್ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿದನೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಡಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಗೋವಾ ಮೂಲದವರವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುವನ್ನು, ಅವರ ಹೆಸರು ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೆ ಗೊಮೆಜ್, ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಪೋಪ್ರವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ನಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತಹ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಗೊಮೆಜ್ ದಿವಂಗತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತೆ ಹೈದರಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಈಗಿನ ಸಂತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ನಗರ, ಆಗಿನ ಬಿದನೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರಾಜನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಅದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80,000 ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೈಸ್ ಗೆಜೆಟಿಯರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತು ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ತತ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. 1958ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ.
ನಂತರ 1974ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಮಠವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. 1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್ ಅವರು ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕುರುಹನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ह्या जाग्यान आमकां आज कांय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमी पळयतात आज हांगा केल्बे आसात, थॉन आसा, रान आसा. आमकां कितेंच करूंक कितें जायना म्हळ्यार ह्या भारताच्या आर्किओलॉजीक डिपार्टमेंटान अंडर आसा. कितेंच करूंक जायना, कांय डेव्हलपमेंट करूंक जायना. नातल्यार आमकां करूंक जाता आसलें. हांगा आमी 2 आल्तार पळयता. एक हांगा एक आल्तार आसा आनी एक थंय एक आल्तार आसा. म्हणजे वॅटिकन आनी प्री वॅटिकन म्हणटा आमी पयलें. आतां वॅटिकन सेकेंड जाल्ल्या पण दुसरें जाल्ल्या पण वॅटिकन महासभा दुसरें जाल्ल्या पंत आमी लोकां पळयोवन आमी मिसां भेटयताले. पूण आदीं वॅटिकन वॅटिकन महासभा जावचे पयले आमी कुर्साक फूड करून हांगा मिसां भेटोवची ह्या बलिदान भेटोवचें आसलें. तुमी पळयतात हांगा कुर्साक कुरीस आसा. हें वास्तुशिल्पां तदळचें जावन आसा. पूण हांगा बांदलो कुरीस आसा न्ही. हांगा जेन्ना उपरांत मे बी 19 शतमानांत हांगा इगर्ज बांदता आसतना तो विगार हांगा कोण आयिल्लो ह्या जाग्यार ताणें कुरीस उबारलो जावन आसा. आनी त्या संदर्भार जायत्या जाणांनी हांगाच्या लोकांनी कर्नोजो म्हणून ताणें मांडन केल्लें ह्या झगडें करूंक आयिल्लें. पूण हांगा आ लेडी ऑफ विक्ट्रीस जावं पुरो तिच्या मंता काल त्या विगाराक हांगा भावात परगड करूंक हो कुरीस उबारूंक आनी जैत ख्रिस्त जावन हा जैत म्हूण सांगूंक ताका साद जालें आसा. मोगाच्यान तुमी हांगा पळयतात एक घंट आसा. ही धाकटी दिसता तर हाका एक चरित्र आसा. तुमी एक वास्तुशिल्प हांगा पळयतात. हें सडावत आमच्या फिरगजेनी आमी तोर पळयत आसतना अशें पळोवंक मेळना. हें सडा जावन देवळांनी 2 खांबे वयर एक आड आनी ताचे वयर आमी गांठ उमकळूचें पळोवचें सडाव जावन आमच्या देवळांनी पळोवंक मेळटा. कारण कितें म्हळ्यार शिवप्पा नायकाक क्रिस्तांव कडेन संबंद आसलो बरेंपण आसलें. पूण ताचे किसड भायल्या संस्कृतीक ह्या रोमी संस्कृती ह्या पाश्चात्य संस्कृतीक किसडीत आमची संस्कृती उरेचे ताचे भशेन जायचें म्हणलें एक चिंता पासून पुरो. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಗುರುಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ 2 ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವೈರಿ ದಾಳಿಯಿಂದಲೋ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದಲೋ ಇದು ಚರ್ಚು ನಾಶವಾದಾಗ ಗಂಟೆಗಳು 2 ಗಂಟೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಆದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. हय मोगाच्यान हांव मेटा सोडून वयर वेता आसा. पत्राची मेटा हांव कित्याक ही मेटा सोडून वयर वेता म्हणल्या खातीर सांगचें तर ह्याच गांवाक सांजुजे वास आयिल्लो जावन आसा. खंय गोंयांत हांव पांय वाटेर ह्या गांवाक येवन हांगा फिरगज बांदिल्ली म्हणली चरित्र आसा. म्हणजे चरित्र सांगचे प्रकार जुजे वासाच्या त्या वेळार ती चेन्नम्मा ती राणी कितें आसले तिचे लागीं उलोवन हांगा 3000 लोक आसलो. खंय हांगा कोणी नातले तांचे भावार्थी जिविताक सहकार दिवंक या प्रोत्साह दिवंक तांकां सपोर्ट करूंक तो गोंयत हांव सोलोवन आयिल्लो. मागीर हांगा फिरगज बांदून ही गज बांदून ताच्या उपरांत तो फुडें आमच्या जावं पुरो कुमटा जावं पुरो गंगोळी जावं पुरो बस्तूर तेणे वचून ताणें सोबीत ही गज बांदिल्ली
एक उल्लेख आणि चरित्र हांवें हांगास वाचल्या प्रमाणे म्हाका कळीत जाता. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಜಯ ಮಾತೆ, ಆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರೀಸ್, ವಿಜಯ ಮಾತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪರಕೀಯ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ನಾಶ ಆದಾಗ ವೈರಿಗಳು ಅದನ್ನು, ಆ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಬಾವಿಗೆ ಹೊತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೆಲವು ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಾವಿಯನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪಾವನ ಬಾವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಡೆದು, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ अतिशयोक्ती ಇಲ್ಲ. तुम्ही येदोळं सुपळिल्ले प्रमाणे 16th सेंचुरीची एक इगर्ज, पुरातन इगर्ज केळादी नायकांनी, शिवप्पा नायकान बांदल्ली. तुम्ही पळयली कितें संकट थंयसर आसा, खंयच्या मापान तांणी बांदलां हें तुमी पळयलां. थंय तावन एक 200-300 किलोमिटर 200-300 मिटर मुखार आयल्यार आमकां दिसता कोटें, बेदनोरचें कोटें, रायांचें कोटें. ह्या कोट्या विशयांत थोडी विशेशता आसा, ती आमी भितर वचून पळोवया. ताचे पयलें तुमकां हांगासर आसच्या कोट्याची एक सोबीत ती सोबाय तुमकां पळोवंक आमी दितलो. भितर वचून कितें आसा, कशें तांणी बांदून हाडलां त्या विशयांत वयर वचून उलोवया. येदो व्हडलो दरवाटो आसा, ताका ल्हानसो दरवाटो भितर वचूंक. चिंतून पळय, एक इमॅजीन करा, हांगा एक सजेर रावले सायडीक, सायडीक सजेर रावल्यात येणे खरा द्वारपालका. हाच्या विशयांत 2 संगती विशेश कितें सांगता म्हळ्यार, रायांनी कोटी बांदिल्लीं आसात, दुर्गा बांदिल्लीं आसात सडाव जावन एक उबार जाग्यार जावंक पुरो एक पर्वतार. ना जाल्यार उदकाची सुवात खंय आसा म्हळ्यार भितर उदकाची सुवात आसा जी, त्या दवरून ते 2 क्रायटेरिया पळोवन बांदताले. पूण हांगासर विशेश कितें म्हळ्यार हो फोर्ट कोटें सादारण लेवल जाग्यार आसा, खंय उबार जाग्यार ना, मार्गाक लागींच आसा. आनी उदकाची सुवात खंय सरी ना. ते कित्याक म्हणून आमकां सारकें कळयत ना, तरी पूण पळया कितें आसा सांग पुरोले सुविधा फुडें. ते मात न्ही, हांगा वास्तुशिल्प आसा पळय. खिंडीस हें पुरो हें आसूं न्ही, तें हें जावंक पुरो. ना जाल्यार हांगा उजवाड दवरून पेट्रोल पेट्रोल. हाय जस्ट इमॅजीन, हांगा एक द्वारपालक रावंचे अशें, थिंग एक राव, हांगा एक राव अशें.
ते दवर हांव दोरा पालाचा अशें रांदचें अशें गे अशें रे अशें रावचें तेच म्हणलं अशें रावचें भितर सोडूंक ना म्हणून ल्हानसो दरवटो व्हडल्या दरवटो आनी धाकटो दरवटो आशीर वाट भितर जागो मस्त आसा पूण हांगासर भितर येताना दरवटो दिसता. जागृत काय हेजे भितर राणी गेली ताका ताचे वयर थोडे कलाकृती आसात मुर्ती आनी सोडयल्ले आसात आनी ते एक पत्र पडले त्या झाडाचे न्ही जाऊया वेट केम सर वचूंक काम करता वयर वचोचे हांगा पळय आमकां मस्त वयर वचूंक आसा जाल्यार आमी कोट्याच्या दरवटे कडेन सासान देखून कोट्याच्या दरवट्यान सकल पळया कशें दिसता हांगाचो संवसार कसो आसा कोट्या बैलो पत्तर त्या दाळाचे गे 16th सेंचुरीचे पत्तर म्हणटा गे शुअर गे ये ಗೊತ್ತು ना पूण ते हौदा दिसता ना बैल या घेऊ गे या मस्त वचूंक आमकां दोनी कुशींनी सोडोंक वाट मेटां आसात त्या कुशीन आसात दाव्याक उजव्याक आसात उजव्याक पत्रांची आनी थंय कुडो देवऱ्यांचे आनी हांगा वयर धाकटे धाकटे माटे आसात खंय केव्ज धाकटे धाकटे केव्ज मागीर एक देवगंगे म्हणून एक तळें आसा त्या तळ्यांत सुमार पडवे आसात खंय 7-8 कोण ना 7 कोण ना 7 वय हांगा आसा की यांचं हे हाडे दुसरे रितीचे भितर वचत दिसता केळादी राय आनी राणयो हांगासर नाताली म्हणटात रोज आग मात बारी बरें आसा ती पळय तूं रूक म्हणा बसल्या सगळी दिसांनी ಹೇಗಿದೆ ಬರೀಲ್ಲ of the Darbar Hall. दरबार रायचे दरबार रायते बसतलो दिसता शोपनायक Shivappa Naik and his counselors. Successors. 1663. 1645 1645 is 1645 to 1763 No. 16,573. रायाच्या काळाची गाय हांगा आसा हो पाडो एक्चुअली गाय न्ही पाडो हांव म्हणजे आतां राय आसलें कितें केलें सांग पळय रायले डान्स करता ಎಲ್ಲರೂ गोडो फाणगोणांग वयर डान्स करता आसले न्ही वती रावन ना थंय दरबार दिसता दरबाराक आतां बरें दिसता बरें दिसता ना म्हजे सवाल काले म्हळ्यार पयले राय हांगार रावताले की खंय रावताले
ಹಂಗ ಕಾಯಿನ ಸವಳಿನ ಕಾಯಿನ ಅರಮನೆ ಕೈ ರಾವತಲ್ಲೇ ನೀಗೆ ಅರಮನೆ असते हंगे ಆಮೇಲೆ ರಾವ್ಲೆ ಫೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ पोर्टुगाल म्हणाल ಫೋರ್ಟ್ ನೀ ಫೋರ್ಟ್ बोटगी फोर्ट ಫೋರ್ಟ್ हा FORT हा पोट नी PORT नी आता तो ती इगर दिसता ना ना ते हे आता मुझ्या समजण्याप्रमाणे राई पॅलेस ಅಂತ रावताले राई राणी आणि पुरा तो मंत्री जाणार दिस वॉज फॉर प्रोटेक्शन म्हळ्यार काले जेन्ना एनिमीज अटॅक करतात म्हळ्यार काले वैरी अटॅक करतात ते हें करता त्या दळा ताका सगळे सैनीक हांगा हाडून दवरताले आनी हांगा केदळा मसोर ग्रेन्स मागीर फूड आनी पुरा दवस धान्यಗಳು दवस धान्य जेवण खाण आसता ते मसोर सेफ शाबीत आसतले मागीर थोडे कडेन आमकां उडासाने भायर राखून रावल्ले पारे वैर पारे नाही एनिमीज राखून रावतात फूड खाली जाता मसो आता हूं सर ताचे मागीर दुसरी वाट आसता हांगा अस्कत जावन मरतात नाजाल्यार भायर वचत येता दुसरी वाट ना इजरायलचे चरित्र ने तेंची गोत्ता ना म्हाका आं वय आं नी नी आमच्या लास्ट जेरिको जेरिकोचे तशेंत पूण ताचे पयले इजरायलाचे देवळ नाश करचे पयले ती भितर आसलें वाट आसली उदका वाट आसली उदक खाली जाता जेवण खाली जाता पूण हांगा उदक ना न्ही हांगा न्ही हांगा धाकटो फोर्ट न्ही धाकटो फोर्ट जाल्यार हांगा आसता पयले काळे न्हय तीन दिसता काले थंय काय सुरंग आसले जावंक पुरो काले व्यवस्था आसले जावंक पुरो थंय अंडरग्राउंड पळय पायपलायन काले आसूंक पुरो वय लगी aqueduct म्हणटात विषय समथींग लायक दॅट आता तुझे क्लॅरिफिकेशन जालें की फादर स्टीवन न्ही हांवें म्हणजे ते आमी पळय शिवप्पा केळदी कोणचो केळदी शिवप्पा नायकाचे पॅलेस गेल्ले आमी पळय तेंय ल्हान आसा फोर्ट ल्हान आसा लहान राय ल्हान राय तो तुंडू राय म्हणून दिसता काल ते पाळेगार पाळेगारರು सिपाई आसा मागीर मैसूर रोड्यार सांगता मेळोन तो इल्लोसो ताका स्ट्रॉंग जालो म्हाका एक सांगा आतां ह्या फोर्टाक आनी त्या इगर्जे कालें कनेक्शन फोर्ट टाका निगेचे कानेशे म्हण हांगा निग सुबी दिसता फोर्ट कनेक्शन म्हळ्यार ती इगर्ज बांदली शिवाय पण आहे काल्याक पुनू तो क्रिस्तांवांचो की आमचो चरित्र राय सगळ्यांक रायत आतांचे बरी हिंदवांक आपल्याक आनी क्रिस्तांवांक दुसरें नीत ना एकले सगळें एकत्र सगळ्यांक तांकां डेमोक्रेसी आसली म्हणटा तुमी डेमोक्रेसी न्ही रायाची ऑर्डर तो सगळ्यांक बापय राय देखून सगळ्यांक तो कर दितालो आतां जे ग्रांट्स दितात ताणें ते आनी आमचो कोण हो आसा न्ही जुजे वाच ಚೆನ್ನಮ್ಮ कोण ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಡೆ येवन सांगून कित्तूर ಚೆನ್ನಮ್ಮ न्ही कित्तूर ಚೆನ್ನಮ್ಮ न्ही ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ आनीकले हाकी वय तिचे कडेन सांगून तिचे कडेन क्लॅरिफिकेशन विचारून जाल्ल्या उपरांत ओप्पेल्या उपरांत ताणें ते इगर्ज दिल्लो ताका दिल्लो तो बांदून तिने वय तिने जावं बरें नायक तशें तें कनेक्शन तशें कनेक्शन आनी डायरेक्ट पळयताले आनी ताका ते आसचे मुसोर ती इगर्ज आसचे मुसोर कांय हांगा बदल जावं नातलें गे कितेंच उणें पडनातलें म्हूण चरित्र आसा ती आमची पातयेन थंय तसा वय वय बरयलां ती आमची पातयेन न्ही पतीन बरयलां थंय चरित्र आसा पूण न्ही मागीर टिप्पूच्या टायमार पुरा दगड गेला टिप्पू न्ही हैदरालींत ते सुबेर सांगल्या प्रमाणे हैदरालींच पुरो चेंज करून पडलेलें आतां शिवप्पा नायक आसता सर पुरो बरें आसलें आनी स्पेशली बिदनूर आसलें ते शिवप्पा नायकाच्या टायमार मस्त एक समृद्धीन भरलें पदरा म्हणटालो बंगार विकताले हांगा भांगार विकताले हांगा तळ्या कडे जोस आलो तळ्या कडे अशें करपिल्यार भांगाराचे ते बिदनूर शिवप्पा नायकाच्या टायमार राजकीयांत मस्त स्ट्रॉंग जालें म्हळ्यार वेल्दी नाही राजकीयांत मस्त हॅपनिंग हांगा डिसिजन मस्त जाताले काल तुमचे जाल्यार सट जाताले बिदनूर कित्याक म्हळ्यार बिदनूर कॅपिटल सिटी हैदर आयले उपरांत ताणें पुरो चेंज केला आनी ह्या गांवाकच नांव हैदर नगर म्हणून ताचे हैदर नगर गेल्ला पण नगर मात उरला टिप्पून सादारण हें केला हैदर आली भांगाराचे काले काणी सांगा जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार मस्त ग्रेस्त आसलो जावंक पुरो गांव सो पयलीं आमी जाल्यार ओड्याच्या टायमार भांगार अंतू घाले कळशी या अंतू आनी घाले शहरांनी विकताले म्हणून पदरा बी तो कोम्स दुमिंगान म्हणल्यार बरें हांगा भांगार विकताले आनी न्हंयत उदक आतां जाल्यार थोडे पटी काले रेवेन हें करता आसतना थोडे कुडके मेळटात म्हणलें एक सांगणी आसा म्हळ्यार चरित्र आसा
आमी आतां वयर 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 येता आसा आनी इल्लेशें उरलां. आमी आतां कोट्याच्या वयर आसा. कोट्याच्या वयर तावन पळयतना सकयल पळयलें जाल्यार चाराय कुशींनी पांचवेंच पांचवें आमकां दिसता. आनी तांचो तुमी पळयता जाल्यार सगळीं कितलींशीं गोरवां सर्ती आसात. पळया ही गोरवां तुमकां वयर तावन कितलींशीं दिसतात गोत्तू ना. काळ्या पत्रा बरी दिसूंक पुरो, सडावत आसची काळींत गोरवां, काळ्या पत्रा बरी लाल लाल दिसूंक पुरो वा मुया बरी दिसूंक पुरो बरी दिसतात. आनी थंय तावन मुखार पळयतना थंय बरी न्हंय दिसता इल्लीशी पयस. हांगा तावन पळोवंक भारी सोबीत हो गांव शिवमोग्गाचो गांव भोव सोबीत रितीन दिसता. एका कुशीन न्हंय आसा जाल्यार घरां आसात, त्या कुशीन देवळां आसात, इगर्ज्यो आसात आनी एक न्हंय परतून थंय कनेक्ट जाता. आनी हे फातर त्या काळाचे आजून रायाच्या वैभवाक एक साक्ष जावन उरल्यात. ह्या कोट्यांत सकला देवंक एक फाटल्यान वाट आसा आनी ती वाट इल्लीशी भियोंक करता. कित्याक म्हळ्यार ती कशी आसा पळया, हे फातर कशे बांदल्यात पळया, देवाची त्रिकोण आकाराचेर बांदले बरे आसात. बारीच भियोंक करची तसली वाट पळया. अर्जंटार दावल्यार जावचें ना. भोवशा ही वाट त्याच खातीर केल्या कोण ना, कश्टांची वाट. दोन फातर एक कर्ण दवरल्यात. ह्या कोट्यांत सकला देव न्हू वशेत. थंय तावन फाटीं दुसरे दुसरे वाटो आसात. दुसरे दुसरे पाऱ्यांची एक एक सुवात आसा, पारे रावची एक सुवात आसा, विस्तार मैदान आसा. आनी ही वाट भोवशा सैनिकांक वचोंक येवंक वापरची तसली जावंकी पुरो. ही फाटल्यान आसची वाट पळा. हांगा एक कितें दवरलां ताणें एक्स्ट्रा बांदूंक कालागी वतना. हांगा तावन सकयल पळयल्यार एक जिरीत आसा, जिरी आसा. त्या कुशीन फातरांनी बांदलें कोटें आसा, वाटो आसा. थंय वचोन येवंक सुद्दां एक वाट आसा, सोलोन वशेत. फिरंगी हांगा एक उडयल्ली आसा, खबर ना व्हरूंक जावना गी वा आनी कितें गी, तशी सोडली आसा थंय. असो एक केप्टो गेला, युजलेस म्हणून वस्तू जड आसा. कित्याक ते कोट्याच्या फाटल्यान उरल्या म्हूण गोत्तू ना. कितलीं वर्सां जालीं, शतमान उतरल्यात जाल्यार एक फिरंगी थंय सोडल्या. न्ही सगळ्या राउंडाक न्हंय आसा न्हय काल्या खातीर. वोटे भोवशा तोड गेलो ओडलो जाल्यार दिसता. तशें न्हय रे, ब्युटिफूल सिलेक्शन ऑफ द प्लेस पळय. फोर्ट जायचे जाल्यार जावंक पुरो. आनी विशय म्हळ्यार इट लुक्स लायक आयलँड.
व्हडलो गुडो न्ही हे न्हंय दर्या कनेक्टेड आसा की न्हय जाल्यार पण दर्या कनेक्ट आसूं येता ना निन्नोट बी मागीर खंय येता एंडींग एंड जाता थोडी खंय खंय जाल्यार एंड जाता रावंड सर्कल आसा थोडी सर्कल बोशा आनी मॅप पळया मॅपान आसता राव विशय काले म्हळ्यार बरें माय हांगा मस्त तांदूळ जातलो तांदूळ पळय मू कोलो तांदूळ भात 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 हां बोशा आखा भायल्या गावाक जावन दी या ट्रेड करूंक या व्यापार करूंक तो तांदूळ या न्हंयच्यानी व्हरूंक इजी कित्याक म्हळ्यार हांगातून आमी समुद्र वचूंक जायत तो म्हळ्यार अरबी समुद्र वचूंक जावं पुरो होण्णावर जावं पुरो कारवार जावं पुरो या गोंयांत जावं पुरो वचून मस्त वेळ जाता या मस्त पयन आसा न्हंयच्यान व्हरूंक कदाळे इजी भोवशा त्या पासून तूं आनी संरक्षणा खातीर न्हंय ना रे मॅप डज नॉट शो एनी रिवर न्हंय हांवें तिनता तें डॅमाचें उदक डॅमाचें उदक बरोवन हांगा आयलां उदक नासलें कित्याक म्हळ्यार सी मॅपांत खंय तुका न्हंय दिसना न्हंय हांगाडे नात खंयसर खंय दिसना हाचे विशेषच तेंचं मोठें कित्याक अशें बांदलां दुसऱ्या कडेन एकच पर्वतार बांदताले नाजाल्यार वयल्या उबार जाग्यार नाजाल्यार उदक कसो सोर्स लागीं आसचें बरें एकच भितर नाजाल्यार बंदून आसचें बरें बांदताले नो वेर इट शूज ना तें डॅमाचें उदक चारांक भशेन भरलें भरलां म्हज्या लेकार तें डॅम हांवें पळयल्लें पळय भद्रा डॅम ताचें उदक हांवें भरलां म्हज्या लेकार दर इज नो अदर रिवर अरावंड हियर आतां आमी कोडयाळशीं गेल्यार रिवर दाखयता हेच विशेश जाता हांगाचे उबार जाग्यार ना तपकट जाग्यार तसा उदकाची सोर्स ना इज नो रिवर एट ऑल त्या वेळार आनी पळया तें पळय उदक फ्लो जातात ना रावलं इट इज स्टॅग्नंट वॉटर रावलं तशें आतां रायाच्या काळार आमी आसलेले कशें आसता जिवीत हांगेन व्हिडिओ काडूंक जाता नासलो रायाचो काळ आनी आतांचो काळ मस्त शेतां मारना फाटल्यान भायर आयला आतां आमी हांगा बसून ताणी काल केलें सदां काल हाडलें कशें हाडलें तितलें कश्ट जालें जाल्यार केलां न्ही म्हूण आमी एडमायर करता पूण आज आमकां ताणी चिंतलें बरी तें डेवलपमेंट जावंक पुरो एकामेका रिलीजन बांदून हाडचें तें उलयत आनी वेपार वयवाट खंयच्या रितीन आसूं तांचें तें हर करायचें एक सिस्टम आसलें पळय सो वॅल्यू सिस्टम आसलें वॅल्यूज हां वॅल्यू सिस्टम आसलें पूण बारी सोबाय म्हळ्यार हांगा भोंवत न्ही गुडे चारीय कुशीन गुडे मुखल्या कुशीन पळय फाटल्या कुशीन पळय त्या कुशीन पळय ह्या कुशीन सगळ्या कुशीन गुडे दिसतात दिसता सगळ्यांक बचपन होय सगळ्या कडेन गुडे दिसतात नॅचरल सेक्युरिटी आसा ह्या जाग्यार नॅचरल सेक्युरिटी आसा अकॉर्डिंग टू मी दीस वॉटर हॅज कम लेटर उदक आयलां आनी मागीर बिकॉज आमी ड्रायव्हिंग करतना कंप्लीट पळोवन हर एका देगेन उदक आसा डॅम आसल्यान बिकॉज डॅम डीप ना तें डॅम चड कवर करना जागो पूण नाल्यार अशें पुरो इतलें कवर करना बघचनो इतल्यार आमी हो व्लॉग संपयता दोन चारित्रीक जागे आमी पळयल्यात केळदीच्या रायांचें कोटें आनी तांणी तांच्या पोशाकपणाकाल बांदून दिल्ली इगर्ज ह्या दोनूय इतिहासाची वळख तुमकां दिल्या भोवशा तुमकां हाचे जावन बरी जाणवाय मेळ्ळ्या म्हणून हांव चिंता खंडीत जावन हो व्लॉग हांगाच तुमी पळोवन आखेर करचो न्हय तो जायत्यांक तुमी धाडूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या इगर्जेचें चरित्र जायत्यांक कळोवंक जाय आमचे जागे आमचो लोक आमचो क्रिस्तांव लोक खंयसर जिवन आसलो तांचो इतिहास कितें आमी खंयसर आमचे जागे खंयसर पुरो आसले हें आमकां कळीत आसूंक जाय कोणी विचारता जाल्यार ह्या विशयान आमकां कळीत आसल्यार बारी बरें त्या देखून आमचो इतिहास आमी जाणा जावया आज हाका तुमचो सपोर्ट खंडीत जावंक जाय व्लॉग शेअर करा परगांवांत आसल्यांक गांवांत आसल्यांक समेस्तांक शेअर करा आनी आमकां तुमचो आदार दिया देव बरें करूं जुसी इतले हिस्ट्री पुरा शिकोवन कोटे विशयान पुरा सांगलें देव बरें करूं म्हजें एक सवाल आसा हय काय ना एक सवाल आहा चल नेक्स्ट कोटे खंयचे नेक्स्ट हां नेक्स्ट नेक्स्ट कोटें तुमी सांगा तुमकां इतिहासाची कांय खंयसरी जाणवाय आसा जाल्यार खंयसर आमी वचा जाय म्हणून तुमी आमकां कमेंटान सांगा थंय वचूंक आमच्या वेळ काडून आमी प्रयत्न करता नॉर्थाक सांगल्यार सो हांगासर आमी हो व्लॉग मुख दिता देव बरें करूं येदोळ पळोवन आसल्याक थँक्यू सो मच थँक्यू गॉड ब्लेस